पोर्तुगालची पुरावो नष्ट करप तशेंच तांणी मोडिल्ल्या देवळांची पुनर्बांधणी करप अशें विधान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलां. ह्या विधानाचेर गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायकात चर्चा जाली. पोर्तुगीजांच्या राजवटी विशीं वाद तशेंच राजकारण ना करता गोंयांतल्या पोर्तुगीजांच्या राजवटी विशीं ऐतिहासीक तज्ञां कडल्यान अभ्यास जावन ताचो गोंयचेर जाल्लो परिणाम जो आसा ह्या विशीं मंथन जावपाची गरज आसा अशें मत ह्या वेळार मानेस्तांनी उक्तायलें. ह्या कार्यावळींत विचारवंत फादर विक्टर फेर्रांव, विश्व हिंदू परिशदेचे मोहन आमशेकर तशेंच RTI फोरमाचे सचीव संदीप हेबळे हांणी वांटो घेतिल्लो. पोर्तुगीजांनी मोडिल्ल्या देवळांची पुनर्बांधणी करप तशेंच तांची कुरवां ना करप. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केल्ल्या ह्या घोशणाचेर एक नवो वाद निर्माण जाला. विश्व हिंदू परिशदेन ही गजाल आनीक फुडें व्हेल्या आनी चर्च धर्मसंस्थेन हिंदू धर्मांतरा बाबत गोंयकारांची माफी मागची अशी मागणी लावन धरल्या. हाचेर जाप दितना आमच्या पुर्वजांक जबाबदार धरचे न्ही असो युक्तिवाद ख्रिस्ती धर्मगुरूंनी लेगीत केला. आयज फाल्यां करता करता निमणो एकदाचो पावस पडपाक सुरवात जाली. दिवचल तशेंच 70 वाठारांत शेनवारा पावस पडलो. फांतोडेचेर 6 वरांचेर सुमार अर्दे वर पावस पडले उपरांत सकाळीं 10 वरांचेर नेटाच्या पावसाक सुरवात जाली आनी पावसाक लागून हवामानात मातशी थंडाय आयली. त्या शिवाय गोंयच्या हेर वाठारांतूय पावस शिरशिरलो. जाल्यार ह्या पावसान पणजेन आझाद मैदानाचेर झाडां हुमटून पडपाचे लेगीत घडणुक्यो घडल्यो. येरादारीच्या नेमांचे पालन करपा खातीरूच ज्यो गाडयो आनी ज्या गाडयांक लोक तालाव घालतात पुलीस, जे रेंट अ कार म्हणून गाडयो पर्यटकांक भाड्यान दितात, त्यो गाडयो येरादारी पुलिसांनी गरजे भायर आडोवन तांकां तालाव दिवचो न्हय. जर ह्या पर्यटकांनी नेमाचें उल्लंघन केलें जाल्यारूच तांकां तालाव दिवचो अशी मागणी रेंट काराच्या मालकांनी येरादारी पुलिसां कडेन केली. शुक्रारा घेतिल्ल्या बसकेंत येरादारी पुलीस आनी रेंट कारीचे मालक हांचे मदीं बरीच वादावादी लेगीत जाली. कालांगूट पुलिशेन मोहीम राबोवन शुक्रारा 21 दलालांक अटक केले. कालांगुटेंत येवपी पर्यटकांक सतोवपी तशेंच हेर वेवसायांनी घुसपाल्ल्या अशा दलालां आड कारवाय करपाची मोहीम कालांगूट पुलिशेनी सुरू केल्या. त्याच बरोबर ह्या 21 दलालांक सध्या अटक केला. कालांगुटेंत येवपी आनीक जे पर्यटक आसता तांकां सतोवपाक ह्या लोकांचो हात आशिल्लो. ताका लागून हांकां अटक केला. असल्या हेर वेवसायांनी घुसपाल्ल्या अशा दलालां आड कारवाय करपाची मोहीम सध्या कालांगूट पुलिशेन सुरू केलेली आसा.
बाणावलेचो आमदार वेस्टर्न बायपास विशय सुटावो करपाक अप्यासी थारला जाल्यार फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी हो प्रश्न केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांचे कडेन हो प्रश्न मांडलो म्हणून बाणावली पंचायतीन विजय सरदेसायाचे उपकार आटयले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या विशीं गांभीर्यान लक्ष घालून हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी बाणावली पंचायतीचे पंच झेवियर पेरेरा हांणी केला. सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंटा वतीन 18 जुनाक मडगांव लोहिया मैदानाचेर म्हादय क्रांती मोर्चाचें आयोजन केलेलें आसा. 18 जून ह्या गोंयच्या क्रांती दिसा म्हादय वाचोवपा खातीर हे आंदोलन करपाचें ह्या संघटनेन थारायलां अशी माहिती प्रज्वल साखरदंडे हांणी दिल्या. तेका लागून 18 जुनाक मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर म्हादय क्रांती मोर्चाचें आयोजन केलेलें आसा. सेव म्हादय सेव गोवा ह्या फ्रंटा वतीन 18 जुनाक मडगांव लोहिया मैदानाचेर म्हादय क्रांती मोर्चाचें हे आयोजन केलां. 18 जून ह्या गोंयच्या क्रांती दिसाच्या निमतान म्हादय वाचोवपा खातीर हे आंदोलन करपाचें संघटनेन थारायलां अशी माहिती प्रज्वल साखरदंडेन दिल्या. फाटले 8 दीस जाले शंकरवाडी ताळगांव हांगासर प्री मॉन्सून कामाक सुरवात जालेली आसा. सगळो गाळ काडून नितळसाणीचें काम फुडले 8 दिसां भितर पुराय जातले अशें काम करपी कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलां. चडशीं CCPची कामां अपूर्ण उरल्यात. पावस उसरो आयिल्ल्या कारणात कॉन्ट्रॅक्टरूय ही कामां पुराय करपाक फावोसो वेळ मेळ्ळो. तांकां लागून प्री मॉन्सून जें काम आसा तें नेटान सुरू आसा. सांग्यार दक्षिण गोंयच्या डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्व्हिस ऑथॉरिटी वतीन कायद्या विशीं तशेंच पर्यावरणा विशीं जागृताय करपी खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार वेगवेगळ्या कायदेशीर बाबींची म्हायती हाजीर आशिल्ल्या मनशांक मानेस्तांनी दिली. तशेंच सैम राखात असोय संदेश ह्या वेळार तांणी दिलेलो आसा. साळगांव एका 15 वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर जाल्ल्या बलात्कार प्रकरणात साळगांव पुलिसांनी बिजापूरच्या सुनील राठोड ह्या कानोळे रावपी मनशाक अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या अल्पवयीन चलयेच्या आवयन फाटल्या सप्तकांत साळगांव पुलिशेन कागाळ नोंद केल्ली. त्या प्रमाण शुक्रारा पुलिसांनी सोद घेवन आरोप्याक कालांगूट वाठारांत अटक केली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला सरकारची 9 वर्सां पुराय जाल्ल्यान भारतीय जनता पार्टीन शेनवारा दक्षिण गोंयांत नव्यान सुरू जाल्ल्या केबल स्टेट जुवारी पुला वयल्यान मेघा जनसंपर्क मोहिमेक लागून विकास तीर्थयात्रा सुरवात केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 9 वर्सांच्या कार्यकाळांत भाजपान केल्ल्या बऱ्या कामाचे तशेंच गोंया खातीर बांदिल्ल्या नव्या जुवारी पुला बद्दल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन उलोवप केले. ह्या वेळार वास्कोचे आमदार दाजी साळकर, मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर, मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत ह्या यात्रेक हाजीर आशिल्ले. कांय दिसा पयलीं राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो अध्यक्ष शरद पवारान पक्षा अध्यक्षपदाचो राजिनामो दिल्ल्यान व्हडलो बोवाळ जाल्लो. ते उपरांत कार्यकर्ते आनी पदाधिकाऱ्यांनी आग्रो केल्ल्यान तांणी राजिनामो फाटीं घेतिल्लो. पूण पक्षाच्या कांय नेत्यांचेर अतिरिक्त जबाबदारी दिवपाची घोशणा तांणी केल्ली. त्या प्रमाण दिल्लीत पक्षाच्या वर्धापन दिसाच्या निमतान आयोजीत कार्यावळीत शरद पवार हाणें 2 व्हडल्यो घोशणा केल्यो. तातूंत सुप्रिया सुळे आनी प्रफुल्ल पटेल हांचेर पक्षाच्या कार्यकारी अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो अध्यक्ष शरद पवारांक जिवे मारपाच्यो धमक्यो येतात. तांची परिस्थिती दाबोळकरा सारकी जातली अशें फोन आनी इमेला वरवीं तांकां धमक्यो येतात. पूण सरकारान ह्या धमक्यांकडेन पुराय दुर्लक्ष केलें आनी हाचेर सादी चवकशी सुद्दां जायना. राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते आजून मेरेन पाशियेस काडटात. जर वेगळेच कसल्यो हालचाली जावंक ना जाल्यार हाचे वायट परिणाम भोगचे पडटले अशी शिटकावणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षान दिल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षान 33 वर्सां पुराय जाला म्हणून पणजे स्थापना दिसा मनयलो. गोंय राष्ट्रवादीचो अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसोजा, उपाध्यक्ष अविनाश भोसले आनी हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. काँग्रेस पक्ष भाटकार कसो वागता. घरा बसून फक्त कागदां पळयता आनी भाट भलतोच लावन उडयता. लोक आमच्या बरोबर आसा असली सपनां घरा बसून पळोवपाची काँग्रेसीन बंद करची आनी एकठांय येवन लोकसभा वेंचणूक लडोवची. गोंय राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसोजान काँग्रेसीचेर फारपेट केले. वेंचणूक लागीं पावतकीच राष्ट्रवादी काँग्रेसी बरोबर युती घडोवन वेंचणूक लडोवपाची सपनां रंगयता. पूण 2012 ते आतां मेरेन तांकां काँग्रेसी कडल्यान मेळ्ळो तो फक्त धोको. येता त्या लोकसभा वेंचणुकेचेर राष्ट्रवादी पक्षाची भुमिका जुजे फिलिपाक विचारलेली. जर भाजपाक सत्ता बहाल करतले जाल्यार विरोधी पक्षान येवप गरजेचें, पूण काँग्रेसीच्या लक्षांत हें केन्ना येत तें नेम ना. केंद्रीय फुडाऱ्यांबरोबर चर्चा करूनच मागीर लोकसभा वेंचणूक लडोवप काय ना हो निर्णय घेतलो अशें जुजे फिलिप डिसोजान सांगलां. गोंयच्यो जमिनी तशेंच पर्यटन मळ गोंया भायल्या लोकांकडेन दिवपाचें कारस्थान सरकार करता असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान केला. शेक धोरण निश्चित जावंक नाशिल्ल्यान गोंयच्या दर्यावेळ्यांचेर गोंयकारांच्या जाग्यार भायले लोक शेक घालून बसल्यात. कालांगुटेंत हो प्रकार भर उक्ताडार पळोवपाक मेळटा. मागीर थळावो आमदार मायकल लोबो आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांकां जाणविकाय ना काय कितें असो प्रश्न मनोज परबान केला.
मडगांव नगरपालिका मडगांवच्या व्यापाऱ्यांचेर पुरायपणान अन्याय करता असो आरोप मडगांव व्यापारी संघटनेचो अध्यक्ष विनोद शिरोडकर हाणें केला. व्यापाऱ्यांक पावसाळ्याच्या सिजना खातीर 1 वर तरी चड दुकान उक्ती करपाक मागणी केल्ली, पूण नगरपालिकेन पुराय तरेन आडनदर केल्ल्यान व्यापाऱ्यांनी मडगांवचो आमदार दिगंबर कामती कडेन ह्या विशीं उलोवप केले. हाचेर बेगोबेग उपाय काडटलो अशें आश्वासन आमदारान तांकां दिलेलें आसा. शेनवारा बाणावले मतदारसंघात पयल्या नागरिकां खातीरच्या मार्गदर्शक कमिटीची स्थापणूक जाली. ही कमिटी मतदारसंघातल्या 7 गांवांच्या नागरिकांच्यो समस्या सुटाव्यो करपाक मजत करतली अशी म्हायती बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगासान दिली. सुमार 36 कोटी खर्च करून वीज खात्यांतली यंत्रणा उपलब्ध केल्यात. तशेंच कोलव्या नवे उपकेंद्र बांदतले अशें वेन्झीन ह्या वेळार सांगलें. घरात देवपण करप चुकीचे ते खातीर धार्मीक सुवाती आसात. समाजात मतभेद निर्माण जावचो न्हय म्हणून उल्लेख केल्ल्या प्रकाराक थांबोवपा खातीर सरपंचा कडेन चर्चा जातली. देखून धार्मीक तणाव थांबोवपा खातीर रुमडामळ वाठारात चालू आशिल्ले बेकायदेशीर मद्रासा रोखडेच बंद करतले अशें आश्वासन नावेलेचो आमदार उल्हास तुयेकरान दिलें. शेनवारा घेतिल्ले पत्रकार परिशद आमदार उलयतालो. दिवचले आशिल्ले मायनिंग पीठ धोकादायक जाला अशें विधान दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन केलें. ह्या मायनिंग पिठा वयलो मातयेचो भराव खचला आनी ताका वेऱ्यो गेल्यात. पावस तेंकलो तरी आजून लामगांवच्या माथ्या वयल्या वेदांताच्या मायनिंग पिठाचेर आजून प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण करूंक नाशिल्ल्याचें दिसून येता. दिवचल शाराक तेंकून आशिल्लें हें मायनिंग पीठ असुरक्षीत आनी धोकादायक अवस्थेत आसा. ह्या खंडखंदकाचेर ताकतिकेन फावो ती प्रतिबंधनात्मक उपाय येवजण केली ना जाल्यार ह्या मायनिंग पिठा पासून आपत्ती कोसळपाची शक्यताय न्हयकारूं येना तशी भिरांतूय लोकां मदीं पातळ्ळ्या. मॉन्सून लागीं पाविल्ल्यान ह्या मायनिंग पिठाचेर ताकतिकेन उपाय येवजण करपाची अशी लोकांची मागणी आसा. केरी 70चो सर्गेस्त गणू नारायण गावस हांच्या यादीन आनी दशावतारी नाट्य महोत्सव आयोजन समितीन दुसरो दशावतारी नाट्य महोत्सव केरीच्या आजोबाच्या देवळात आयोजीत केल्लो. ह्या नाट्य महोत्सवात 70च्या बायलांनी दशावतारी नाट्य प्रयोग सादर करून एक वेगळेपण लोकां मुखार दाखयलें. आयज मेरेन आमी दादल्यांची दशावतारी नाटकां पळयल्यात, पूण पयलेच खेपे 70तल्या बायलांनी ह्या महोत्सवात उमेदीन वांटो घेवन आपली बरी कला सादर केली आनी गोंयभरच्या लोकांनी तांची तुस्त केल्या.
मांद्रेच्या लोकांच्या सेवे खातीर स्वतंत्र पुलीस स्टेशन मांद्रेच्या पंचायतीच्या वाठारांतूच जातले। पुलीस महासंचालक आणि पुलीस महानिरीक्षक हांणी दोगांनी पुलीस स्टेशना खातीर सुवात पळोवन त्या सुवातीची पळोवणी लेगीत केल्या। 1.5 म्हयन्या भितून पुलीस स्टेशना खातीर बुन्यादी फातर घालतले अशी माहिती मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान दिली। खेळामळार योग्य साधन सुविधा मेळची म्हणून पेडणेच्या वारखंड वाठारांत इंडोर स्टेडियम उबारतले, जातूंत वाठारांतल्या भुरग्यांक खेळपा खातीर सगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध आसतल्यो अशी माहिती पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरान दिली। शुक्रारा आमदारान खेळा अधिकाऱ्या सयत वारखंडच्या मैदानाची पळोवणी केली, त्या उपरांत तो उलयतालो। तशेंच पेडणेच्या सावळवाड्या वयलो इंडोर स्टेडियम GMR कंपनीक भाड्यान चलोवपाक दिल्या, त्या खातीर थळाव्या खेळगड्यांक तो स्टेडियम वापरपाक मेळना। देखून मुखेलमंत्र्या कडेन उलोवन बेगोबेग GMRाक दिल्लो इंडोर स्टेडियम भुरग्यां खातीर उपलब्ध करून दितलो अशें आश्वासनूय ताणें दिलें। पयल्याच पडिल्ल्या पावसान गोंयांतल्या कितल्याशाच वाठारांत बरीच खवदळ घातली। कालांगूटच्या शांतादुर्गा देवळा लागसार आशिल्ल्या गोकुळदास साळगांवकर आनी विष्णू साळगांवकर हांच्या घराचेर व्हडले आंब्याचे झाड पडून बरेच लुकसाण जालें। थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत उजो पालोवपी दळान घरा वयले हे झाड कुशीक काडले। झाड पडिल्ल्यान दोनूय घरधन्यांक सुमार 2 लाखांचें लुकसाण जालां। पंचायतीन ना जाल्यार आमदारान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी तांच्यांनी केल्या। अर्देवर पडिल्ल्या पावसान लोकांचे जीवन विस्कळीत केले। कांय कडेन लोकांच्या घरांचेर झाडां पडलीं जाल्यार रस्त्याचेर उदक सांठून रस्ते सामके बुडले। पयल्याच फावट पडिल्ल्या पावसान फोंड्या बस स्टँडा कडेन वचपी रस्त्यार भरपूर प्रमाणांत उदक भरले आनी रस्तो बुडलो। उदक चड प्रमाणांत भरिल्ल्यान गाडयो चलोवप्यांक रस्तो दिसनासलो। रस्तो खंय आसा तें तांकां सोदचें पडलें। फोंड्या बस स्टँडा वाठारांतल्या गटराचे नितळसाणीचें काम करूंक नाशिल्ल्यान ही परिस्थिती जाला अशें म्हणून थळाव्या लोकांनी सांगलां। पयल्याच पावसान जर ही अवतिकाय जाल्ली आसत जाल्यार आख्ख्या पावसांत भर बस स्टँड सामको बुडटलो अशें लोकांनी भिरांत उक्तायल्या। सर्गेस्त वासंती विठू गांवस चॅरिटेबल ट्रस्टा वतीन दिवचल आनी सत्तरी मालांतल्या 100 गरजू विद्यार्थ्यांक शालेय साहित्य दिलें। शेनवारा दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर आयोजीत केल्ल्या सुवाळ्याक पुलीस उप अधीक्षक सागर एकोस्कार, सलीम शेख, आशीष शिरोडकार, विश्वेश करपे आनी हेर अधिकारी तशेंच ट्रस्टाचे आदोगाद शैलेश गांवस आनी नेहा गांवस हाजीर आशिल्लीं। बॅग, कंपास, छत्री, नोटबूक आनी हेर शालेय साहित्य विद्यार्थ्यांक वाटले।